आयज हळदणे मतदारसंघांसून आयज हळदणे मतदारसंघातल्या हळदणे पंचायतींसून आणि हळदणे ग्रामदेवी श्री भगवती माता हांच्या पांयाकडे श्रीफळ दवरून नारळ दवरून जे आमचे चिन्ह आहा देवीचो आशीर्वाद आमी घेतलेलो आहा आणि आयजसून जे येणारे निवडणूक आहा गोंयभर जी निवडणूक जातली ते निवडणुकीच्या दरम्यान हळदणसून निमतान हळदणसून विजय बाबान फाटल्यासून डिक्लेअर केल्ले आहा किरण कांदोळकर व हालदोनसून गोवा फॉवर्डाच्या तिकेटीचेर कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून. सो आमी आयज आमच्या प्रचार कार्याक देवीच्या पांयाकडे श्रीफळ दवरून प्रचार कार्याक सुरवात केल्ली आहा आणि जे तरेन आमी बारीक आयज फूल हळदण्या खाली हळदणे पंचायतींनी आमी विजीट दितले कारण हळदणे जी पंचायत आहा ही जॉग्राफिकली भरपूर व्हडली आहा. म्हाका दिसता आमी आयज 3 वरांनी व 4 वरां जी आमी ठरयल्ली आहा तितून सुद्दां जावचें ना, पण आमची कांय व्यक्तिगत कोणाच्या घरांकडे विजीट आहा, कोणाच्या चर्चीन आहा, खोर्जुया चर्चीन आहा, तेच्या उपरांत बाकीची देवस्थानां आसतली त्या देवस्थानाक आहा, मागीर एक शेवटी बैठक आहा एक. सो हे तरेचो आयचो जो प्रोग्राम आहा हितून म्हाका दिसता इतलो तरी पण कवर जायना, तरी आसतना आमी प्रयत्न करतले बऱ्यापैकी कवर करपाक लागून. हळदण्यान विशय खूप आहा. फाटली 10 वर्सां जाली हांगासर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहा आणि ग्लॅन टिकलो हो आमदार आसा, पण फाटल्या 9.5-10 वर्सां जायत येयली. 10 वर्सां म्हणजे ऑलमोस्ट आता सोंपल्या. आता कितें इनॉग्रेशन करप हो फावंडेशन स्टोन घालप म्हणजे ती फकाणां. सो आयज मेरेन जी तेंच्यांनी फावंडेशन स्टोन घातलेले आहा वो बाकीचे हे केल्ले आहा कामाक लागून फुडाकार घेतलेलो आहा. जशी पोंबुर्फेची मोसुंडी आसत जेचे भूमिपूजन केला किंवा मोयडेचो रस्तो आसत आमी आता त्या रस्त्यान येता आणि तुम्ही डेली यो जा करतात त्या रस्त्यान. सो कशे त्रास जाता हे आमकां खबर आहा. रस्तो कंप्लीट जाल्लो ना, रस्ते सगळे बॅड शेपीन आहा हळदणचे. हे तरेचो उदरगत म्हणटा पळय ती आयज मेरेन हळदण्यान जाल्ली ना. हांव तुमकां उतर दिता येणाऱ्या काळान शॉर्ट टायमा भितर आमचो सरकार येयना फुडें आमी सरकार येयलो कित्याक म्हणटा आमकां खबर आहा गोंयचे जनतेचे आमी गोंयभर भोंवून लक्षान घेतलेले आहा की कितें आहा तेंच्या मनान. गोंयचे जनते भितर भारतीय जनता पार्टीचेर अक्षरशः भरपूर रोष आहा आणि हेका लागून आमकां विश्वास आहा येणाऱ्या काळान हे गोवा फॉवर्डचे सरकार वो अलायन्स हे सरकार गोंया भितर फॉर्म जातले आणि ह्या सरकारान आमी टायम बाउंड कामां ही जी आयज सांगल्या जी थोडक्यान सांगल्या येणाऱ्या काळान मॅनिफेस्टो आसतलो. आमकां मतदारसंघान भरपूर प्रतिसाद मेळटा हो तुम्ही पावसाच्या टायमार सुद्दां हे पळोवपाक शकता. पावस पडटा आणि पावसान सुद्दां जर लोक रावता जाल्यार लोक पिशे न्हू. लोकांनी एक निश्चय केल्लो आहा येणाऱ्या काळान ग्लॅन टिकलो तुजे चड जाले तूं घरा वचपाची वाट धर हे म्हणपाची हांगासर पाळी येयल्ली आहा. आणि म्हाका निश्चित एक विश्वास आहा हे जे तमाम सगळी महिला आणि बाकीचे लोक आहात जे पावसान सुद्दां जर हांगा उबे रावंक शकतात जाल्यार हेंच्या मनान एक रोष आहा. हे निश्चित हळदणकार सगळे हळदणे पंचायतीतले लोक येणाऱ्या काळान इलेक्शन ज्या दिसा कोड लागतलो त्या दिसा ग्लॅनाक दाखोवन दितले आणि ग्लॅनाक घरा धाडपाचे काम हे सगळे जाण करतले काय ना. देव बरें करूं. आमी पळयतात की एक सगळ्या लोकांचे भितर एक हावेस आहा की हांगा परिवर्तन जावपाक जाय. कित्याक स्थानीक लोकांचे स्थानीक मुद्दे हे आमदार विसरलो वा आमदारान घेवपाक केन्नाच फुडें सरलो ना. हांगा उदरगत जावंक ना, हांगा इनॉग्रेशनाक जाता काम जावंक ना, इनकम्प्लीट कामाची इनॉग्रेशनां जातात आनी लोकांक दोळ्याक उदक लावपाक चालू आहा. अशे परिस्थितीन लास्ट टायम आमी आयिल्ले ते सिद्धी नायकाचे मरणाचे टायमार थंय बी पळयलां आमी की आमदाराची सक्रीय भुमिका ना. आमदार महामारीच्या टायमार फामाद जालो पार्ट्यो करपाक. जी एक लॉकडावन पार्टी म्हणून नॅशनल ताका नोटोरिटी जाली. म्हळ्यार देशाच्या पावंड्याचेर हळदणेचें नांव घाणायलें पार्टी करून. लॉकडावन एक चालू आहा आनी आमदार पार्टी करता. आय एम अ डिस्को डान्सर. हें असलें जावचें न्ही. बरे आमदार ह्या गांवांक येवचे. हळदणा म्हणटा गांवाक आमी साश्टीकार वळखतात की एक बरें सुंदर मतदारसंघ म्हणून आनी हांगा एक व्हडली हिस्ट्री आहा, हेरिटेज आहा आनी ही सगळी राखपाक आमी जो लोकांचो जाहीरनामो आसतलो तातूंत हें सगळें आसतलें.